बाबुरनो सगळ्या तुमकां देवर दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समेत क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आनी पवित्र आत्म्या शांतीन एकवट तुमचे सगळे आसूं. ह्या नव्या दिसा पासत बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस आमकां सोण एकल्याक आमच्या कुटुंबाक समुदायाक आमचे फिरगोशेंत भायर आहा तांकां सगल्यांक हो दीस पवित्रतायेचो जावं, पेकोणेचो जावं, सुटकेचो जावंक मागुया. देवान दिल्ली गिरेस्तकाय चोड ओतोडी देवाक आर्गां दिवया. ही गिरेस्तकाय आमकां देवाक लागीं सरूंक, देवाक सगळें पयस सरूंक न्हय, पूण ही गिरेस्तकायेचो बरो वापर करूंक देवाचे तेणें मानून घेवंक आनी ह्या गिरेस्तकाये वरवीं देवाचें राज आमी जोडूंक ह्या मिसाचे भेटेन बापाची कृपा आमकां मागुया. ह्या जिविताचे यात्रेन जायते पावटी कडेन गिरेस्तकाये फाटल्यान आमी धांवल्या. देव आनी देवाक वेळ दिवंक, देवान दिल्ली गिरेस्तकाये पासत देवाक वाखाणूंक आनी गिरेस्तकायेचो बरो वापर करूंक आमी चुकल्या. ह्या आनी सगल्या पातकांची तूक धरून देवाचें आनी एकामेकाचें मोगसणें आमी आतां मागुया. सोर पविता देवाक हांव तुमकां बाबा पडिनो मोसो गुन्यांव सारून सांगता, मना चिंतून तळान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो अपराध, अमसो अपराध, अमसो अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान सांकवार मारीक सगळे दुतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं प्रतिक्रात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पिदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. ह्या मिसाचें तेसांव आसा. मिलाक डायस ह्या भावाच्या आत्म्याक मागता देवान ताका सोर फावो करूंक मागुया. नेली कुतिनो आनी सिसिलिया कुतिनो ह्या भयणांक देवाचे राज फावो जावंक मागुया. आयज आमची मदलीं जायतीं बाबणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रोस पाळटात. ह्या चिकालेचे पवित्र सभेंत येदेल्या ल्हान सुकल्या बाळांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक शापाय शामाय खातीर मागुया. ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणांक, माद्रीपणांक, मडवाय जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया. ह्या फिरगोजेन आशिल्ल्या यात्निकांक, म्हज्या फ्रेंड्साक, म्हजे खातीर क्लॉसेस कामल सिस्टर्स आहात, जावं पॉलिटी फादर्स आहात, क्रिस्टियन ब्रादर्स आहात, तांचे पासत मागुया. आमचो वावर धंदो सुफोड जावंक मागुया. ह्या गांवांत जायतीं भावां पिडीत आहात, तांकां पेकोणीचो हात लाय म्हणून मागुया. कोणाचें आयज ऑपरेशनाक कोण टेस्ट आहा, कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा, तांकां पेकोणी फावो जावंक मागुया. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हणून मागुया. वावरा खातीर आमची भाव भयणां भायर आहात, घालपाक गिरोवपाक बडीर आहात, गोंया भायर शिकतात, वावर करतात, तांचे खातीर मागया. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां भाटांत दर्यांत जायती पीक जावंक मागुया. त्याच बरोबर आमच्या एक एक गरब्याचेर, समुदायाचेर, फिरगोस संस्थांचेर ह्या फिरगोशीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरून गेल्ल्यांक देवाचे राज फावो जावंक मागुया. आमच्यो गोरचो आमच्या आस्काऱ्याक बेगीन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाच्या हातान घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, पवित्र आत्म्याच्या उसवाळान बावार्थ्याचें काळ समना तुवें बोल्ल्याय. त्याच आत्म्या वरवीं कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताचे बुजवळीन सुद्दां संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
इजकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें कानार सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव, दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय. तूं खरेपणी दानियेलाहून अदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी एक गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय. हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुज्या उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव बोश्टायतले. ते तुका एक खणीत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुणाच्या चोपक्यांत सांपडलेलो. सुनोद करूंक नासलेल्या भाशेन पोरक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, ताची हांव पूट करतलों. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतलों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या दुस्मान फसोन न्हय, आमच्या बळान जैत वेलें. सर्वेस्पराचे हातूंत कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें, निर्बुधी जाणवाय नासलोलें. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या कोडपान तांकां विकून दिलीं, सर्वेस्परान तांकां सोडून दिलीं. देखूनच अशें जालें. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पर आपले परजेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक soy, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक soy. सर्विस्पो तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या दुनिया मातेवा पोरमोणी शुभ वर्तमान. महिमा तुका. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस मनशाक सोरीच्या राशान भितर सरूंक कठीण जातली.
ओय आनीक एक सांगता, ग्रेस मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सोडचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन तें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुलांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवबापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यात, तो एकाक शेंबोर घेतलो आनी सासणें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. सोम्याचें शुभ वर्तमान. तुज्या बाबडो देवाक आनी गोरवाक पडना. देव आनी गोर बरोबर जियेना. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत गोरवान सोडलेलो मनीस हो कूर तिराचो गोरवान भरलो. ग्रेस्त काय आपले लागीं आहा, सगळे लागीं आपले लागीं आहा. बाबा, जेन्ना मनीस गरीबसाणेन ग्रेस जाता, जायते फावटी ग्रेस जाल्लो मनीस आपली पाळां मुळां विसरता. घोडे देखीक घरांत घोड्या काळार सायकल नासली, घोडे मोटर आहा. घोडे घरांत जेवण नासलें, जायते फावटी उपाशी पाद्यशें जातालीं. घोडे जायते फावटी जेवण नासतना भुरगीं न्हिदोंक वेतालीं. पूण बाबा, जिविताची परिस्थिती देवान बेसांव घातलें. पूण आयज हो मनीस जेन्ना ग्रेस जाला, आपली पाळां विसरोन मनीस घोडे जायते फावटी हें सोत विसरता. बाबा, देव आमकां ग्रेस्त काय दिता आनी आमचें मन पळयता. ह्या काळार ग्रेस आसलेलो मनीस गरीब जाता. कित्याक काय? कित्याक गोरवाक आनी देवाक पडना. जितलो मनीस बाबडो गोरवान चोडटा तितलो मनीस गोरवानूच शेवटता. हें उगड आसता हाच्या ह्या पयल्या वाचपाचें शिकोण. आतां शुभ वर्तमानान बाबडो माथेवान शुभ वर्तमान 6 एपिसोड 24 गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. पण दोगां दोनी चाकरी करूंक जायना. ग्रेस काय आनी देव बरोबर वचना. आनी जेन्ना हांगासर कालच्या दिसा हो तोडणाटो येता आनी म्हणटा म्हाका सासणाची बी जोडूंक जाय, हांवें कितें करचें आहा? आनी जेन्ना जेजू ताका सांगता मानामेन पाड, तारण सोडटलें, हांवें सगलें केलां. आनी जेजू ताची नदर घालता आनी म्हणटा, पळय, ज्या जिवितान एक उणें आहा तेणें ग्रेस्कायेक चोपको मारलाय, ग्रेस्कायेक वेंग मारल्याय, ती सोडूंक जाय तुवें. म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार. आनी जेन्ना हें वातावरण घेवन आयज जेजू तांकां शिकोवण दिता, कसली शिकोवण दी. बाबणो जुदेवांच्या काळार जीं घरां आसलीं, पालास आसलीं, तांकां दारवंटे आसले. एक व्हडलो दारवंटो आसलो आनी धाकटो दारवंटो आसलो. आनी ह्या दारवंटांतल्यान भितर सरूंक मनीस भागवतालो भितर सरपाक, आनी ऊंट बसून भागवतालें भितर सरपाक. म्हणटकूच बाबा, देवाच्या राज्यांत तूं भितर सरोंक सोदताय जाल्यार ल्हान जावंक जाय. ल्हान बी काकूच देव वयर काडटा. आनी पेद्रू म्हणटा, आमी सगलें सांडलां तुका, आमकां कितें मेवतलें? पण आयज आमच्या जिवितान घडये आयज पेद्रू भाशेन आमी जायते वेळ म्हणटा आमी कितें सोडटा आनी कितें आमी आपणायता. पण आमी सोडिना जाल्यार तें आमकां मेवना. हांव सोंपयतना एका भुरग्याचें उदाहरण घेवन सोंपयता. आमच्या घरांत भुरगीं आहा. बाबा, जरी तरी ह्या भुरग्याक बावलीं दी तर एक बावलें आहा ताच्या भुरग्या लागीं, जायतीं भुरगें बावलीं एकठांयता आनी कोणी रोडटा जायते फावटी. कोणी विसरता हें भुरगें एक बावलें घडचेचें. आनी ताका ती बाबण आयज आमी देवाक विसरचें न्हय. देवान आमकां ग्रेस्काय दिल्या, देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या ग्रेस्कायेंतल्यान
देवाचें राज सोडूंक ह्या मिसाचे भेटेन बापाची कृपा पवित्र आत्म्याची बोड कोटाय आमकां मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. Salves por Sram Gadin was stomped with the Machines as the soul. Salves por Sram Gadin was the castle with the darkness the was soul. सरसपात बसले मोशरांना तातूंत काळ सर्वेस करा आनी मोशरा पातकांतलो मानितो. मोशे बाबनो आमचें बलिदान सत्वेदा देवापाक मानतो असलें म्हणून मागात. Almanak memek amçineki pavitr suveshadavak सर्वेस्पर मादून घेव. सर्वेस्परा आमकां बेडितांक दाना पवित्र कर आनी पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान आमचे काळजां शोध निर्मूळ कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पवित्रा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सोर आनी सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तोवून स्वर्गात चडलो आनी तुज्या उजव्याक बसलो. वासलो पवित्र आत्मो आपणाल्या भुरग्यांची ताणें धाडलो. देखून आतां देवदूता आनी स्वता भक्तां सांगाता भक्तीपणान आमी व्हडा ताळ्यान आमी तुजें आतां किर्तन गायता. पवित्र 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 दरबारान सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. ओसाना उंच सर्गी सर्वेस्पराचे नांवीन येता तो सुभागी. ओसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचो मेल क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोन सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ते स्पोरीम जेवणातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उपळसाक करात.
बाबार्थ सगूट तितली पावती तू वैभवान देखून सर्वेस्वरा तुजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्शवणपाचे उगडासाक आमी तुका जिवीत आसूंडो आनी सोडूंची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी क्रिस्ताय कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकाय मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुपे सभेचो उगडास कळशन लेवा आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिपनारे आमचे गोडी बापा सिमा आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रितमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवंतपणाची बरवांशा उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. तुका कोतोल्ल्या समेस्ताक मुखा मोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता अशें भाग्यवंतांक कुवार मारिद्याची मागीर संगाती भाग्यवंत जुजय जपोती भाग्यवंत दोत्तां भाग्यवंत जेवास आनी सोयर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर प्रवेदार बाबा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. देव पदवीदार देवाचें देणें आमकां ग्रेस्काय पूण ग्रेस्काय एक देव करूंक जायना. एक देवान दिली ग्रेस्काय पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी ग्रेस्कायचो वापर करूंक देवाचें राज आमी सोडूंक पावूं. जिणे शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा मागून हें मागणें बापाक करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचेय कडल्यान बक्षता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणें बंधनाकार वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोयगरी जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडलेल्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशेन उतरेकतल्याक आमकां चिदारका कुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. क्रिस्ता धर्मताक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वाट दिश्ट घाल आनी जे कशेपण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सभेची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवय आसूं. आसनाची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे बाप राखले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे बाप राखले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे बाप राखले आमकां शांती दी. आमच्या समेर क्रिस्त आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समेर क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कशे परमणे पवित्र सहकारान तुज्या मोरनवरी संवसाराक तुवें जिवीत दिली. हे तुजे पवित्र करता सगळे आमच्या कोटेपणांतले आनी सोर वायटांतले आमकां निवार. आसांच्यो आत्म्या पाडूंक आमकां आदार दी. जशिल्ले वेगळे सरूंक केन्नाच निर्मू नाका. हो जिवो जेसू ग्रेस्कायचो बरो वापर करूंक आमकां उलो केला. बाबार्थांची सुख आमी शेवता त्या सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. आमचे मोडल्या तोंडा तारल्या आत्मोयांचो सुको जावन गेला आमचे मोडल्या तोंडा तारल्या आत्मोयांचो सुको जावन गेला आमचो आत्मो दानेला देवा दानेला आमचे काळीज सोदरेता देवा गोत्रेता आमचो आत्मो दानेला देवा दानेला आमचे काळीज सोदरेता देवा गोत्रेता. डे 25 क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे खुरी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाळोय म्हाका उदकान कळवडायचे पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बरें जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय मोगनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगता संगाती तुका वाखाणच्या उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्वरा पवित्र आत्मा आमचेर वतून आमची काळसां मनां नितळ कर आनी दोळा परी ताचे कृपेच्या शिबिरान आमचें जिवीत फळां बरीच जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसो सोर पवित्रात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर ह्या फिरगोजेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद देवान दिली क्रेस्काय दुसऱ्या पासत वापरूं त्या शांतीने मोगान तूं धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया F15 पेज नंबर 92 सातवो श्लोक आमी गायतले F15. तुझी खोशी जाल्या तुझो